जेन्ना गांवचे भुरगे गांवांत जावपी बेकायदेशीरपणाविशीं उलयतात तेन्ना तांची जात वयर काडटात, तांकां बुरश्यो गाळयो दितात। हे दिवचलच्या आमदाराचे समर्थक आसा। आमी ह्या विशीं दिवचल पुलीस स्थानकान कागाळ नोंद केला म्हण मनोज परब उलयला। आर्यक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। म्हजें नांव अमर वडावकर। कालचो जो इन्सिडंट जालो तो तळेश्वर मूळ गांव ह्या सायडीन आमी सर्टन हांव बिचोली सायडीन वयतालो तेन्ना बिचोली वयता वयता म्हाजो फ्रेंड म्हाका आशीश परब हो ते उबो आशिल्लो। सो हांव तेज्या गजालीक म्हणून रावलो। म्हाज्या वांगडा म्हाजो फ्रेंड उमेश गवळी होय आशिल्लो। तर हांव आशिशा कडेन फेस करून आशिल्लो। आमी आमचे फुडें कितें करूंक जाय बद्दल आमी डिस्कस करताले, सर्टन आमी गजाली आमच्या भितर करताले। पळयता पळयता एक गाडी येयली थंयच्यान आनी थंयच्यान दोग जाण मनीस येयले। पळयता तेतून तो मिस्टर प्रदीप रेवळकर आनी विशाल गाडसे तो आशिल्लो। आनी येता येता तांच्यांनी आमकां गाडयांचो शो अप केलो आनी तूं प्रदीप रेवळकर बी म्हणून तुमी हांगा कितें करता काय म्हणून। आनी जेन्ना ताणें म्हाका क्वेश्चन केलो तेन्ना हांवें ताका क्रॉस क्वेश्चन करनाका। तो म्हाका म्हाज्या जातीचेर पावलो। तरुण उडोवपाची धमकी दिली आनी तुजी तिनूय घरां मोडून उडयता मावशेक बी करपाक लागलो आनी मारपाची धमकी बीन आनी अशें खूब तेणी कितें कितें केलें। आनी आमचो मागीर लास्टाक तेणी जेन्ना हांव व्हिडियो काडपाक गेलो हेचो तेन्ना तेणी फोन आमचो हातींतलो काडून घेतलो। कशें चाळवता, कशें ते भुरग्यांक धमक्यो दिता, तांकां इतलेंच सांगपाक सोदता की हे कितलेय धमक्यो दिले, कितें दिलें म्हणून आमचे भुरगे फाटीं सरपाचे ना। आतां आमी पुलीस कंप्लेंट दिल्ली आसा। हांव इतलेंच मागता होम मिनिस्टर आमचो सीएम प्रमोद सावंत आसा तेज्या कडेन की हितून तेणी फेर इन्क्वायरी करची, तांकां आपोवचें। कित्याक हे दोगा भुरग्यांचे मोबायल तेंच्यांनी काडून घेतले, ते मोबायल काडून तेंच्यांनी मागीर व्हरून आपुणूच पुलीस स्टेशनाचेर दिले। पुलिसा कडेन तेंच्यांनी हँड ओवर केले आनी पुलीस घेवन ते पुलीस स्टेशनाचेर येयले। दोन भुरगे जेन्ना गांवांतलेच भुरगे तेच कॉन्स्टिट्युएन्सीचे भुरगे जेन्ना इलिगेलिटीच्या अगेन्स्ट उलयता तेन्ना तांकां तेंची जाग वयर काडटा। जाग वयर काडून आपूण कोण तरी सुपेरियर आसा आनी तुमी सकयल्या जातीचे आसा अशें तो थंय आपले ते तेतून तेच्या आपल्या भाशणांत तो म्हणटा, आपल्या त्या रागान कितें कितें उलयता तेतून तो म्हणटा। सो हितून तो इतलेंच दाखोवपाक सोदता की आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्स हे कोण न्हू, आमी तुच्छ जातीचे, आमकां आमच्या जातीकूय व्हॅल्यू ना, आमकांय व्हॅल्यू ना आनी आमी जे इलिगेलिटीक लागून झगडटा ते आमी हांकां भिवन बंद करपाचें। आशिशाक तो डायरेक्ट सांगता की तुज्या मावशेचे, तुज्या भयणीचे, तुजें जें घर आसा गांवांत तें आपूण मोडटलो, तें घर तुजें इलिगल आसा, हें आहा तें आहा, भरपूर गजाली। म्हणजे गोंयकारांचें कितें आसा तें तांकां दिसता, पूण हे मायग्रंट येवन कितें स्क्रॅप यार्डां चलयता नाजाल्यार इलिगल धंदे करता तें ताका चलना।